आयज आमी हांगा मेमोरेंडम सबमीट करपाक येयल्ले सुप्रिटेंडंट ऑफ इंजिनियराक की जी इलेक्ट्रिसिटी बिलां लायटीची बिलां हांणी वाडोवन दिल्यात आनी 50% रिड्यूस केला म्हूण हेणी बोवाळ मारला आनी सेलिब्रेट केला. हाका आम आदमी पार्टी फूल नाकारता. आनीक हे ल्हानशे चिमगॉम जे तेणी गोंयकारांक दिवपाक सोदलां ते आमी म्हणटा हे चिमगॉम तुमकांच दवरा आनी हे चिमगॉमाचे 17 रुपया जे मंथली तुम्ही रिड्यूस करपाक ट्राय केले पयशे तुमकां धरून तुम्ही तुमचे काँग्रेसाची मेंबरशीप जी आहा ती परत रिन्यू करा. दुसरें म्हणजे आमकां जाय आम आदमी पार्टीक जाय जे मिटर रेंट जे गव्हर्मेंट काडटा 56 रुपीज हे मिटर रेंट टोटली वेव ऑफ केल्ले प्लस FPPCA चार्जीस जे आहा हे रिड्यूस केल्ले आनी इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी चार्जीस जे आहा हेवूय काडलेले. आमचे गोवा गव्हर्मेंट और MLA और चेअरपर्सन जे आसा ते डिफरंट कंट्रीजान स्टडी टुराक म्हण वयता. बट आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट देम एंड आम आदमी पार्टी वूड लायक टू गिव एअर टिकेट टू द पावर मिनिस्टर टू गो टू दिल्ली एंड स्टडी. जे भाशेन दिल्लीक अप टू 200 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्री मेवता गोंयकार थिंगाच्या लोकांक तेच भाशेन गोंयाकूय अप टू 200 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्री मेवपाक जाय गोंयकारांक. and it is not impossible, it is absolutely possible. If Delhi government can do, why can't our Goa government? आम आदमी पार्टी ही काळीज आशिल्ली पार्टी म्हणून ताणे सत्तेर आयल्या बरोबर दिल्ली पावराचे टॅरिफ हाफ केले. अरे गोंय गव्हर्मेंटाक तर इल्लें आसा, लोकां पासत इल्लो मोग आसा, लोकां पासत तर कितें तरी काळजी आसा जाल्यार हांव मागता तांचे कडेन तुमी देंवया मरे. तुमी फक्त फोट मारतात, आमी लोकां पासत काम करता, लोकां खातीर हें करता. ना, तुमी फक्त MLAचे मोग करता, त्या खातीर MLAक तुमी विकत घेता, ताका बरो भशेन बसयता. जनतेक कांयच करना तुमी. जनतेक तर कितें करता तुमकां तर आसा मोग आसा लोकां पासत, तुमी जिखून येता लोकां पासत कितें करता जाल्यार देंवयात, इलेक्ट्रिसिटी हाफ करात आनी लोकांक दियात सवलत. आमगे गव्हर्मेंट गोवा गव्हर्मेंट सांगपाक सोदता ऑनलायन स्टडीज ऑनलायन एड्युकेशन करता. आतां ऑनलायन एड्युकेशन करता तेन्ना ते स्टुडंट्सांनी ऑनलायन येवपाक इलेक्ट्रिसिटी जाय पडटा. आतां हांव रावता थिंगा 20 पाटी इलेक्ट्रिसिटी दिसा वयता जाल्यार ऑनलायन क्लासीस तांकां कंटिन्युअसली प्रेजेंट रावचें पडटा आनी एटेंडन्स बी काडटा तो लायट गेलो जाल्यार तांकां एबसेंट मार्क पडटाय. जाल्यार ऑनलायन तुमकां क्लासीस म्हणटाय जाल्यार सारके तुमगेली इलेक्ट्रिसिटी पयली तर कित्याक इंटरनेटाचेर चलता आनी मोबायल नेटवर्क तरी आमकां थिंगा येयना. सो आमकां मोस्टली वायफायचेर रिलाय चोवपाक पडटा जायते कडेन. सो तेका लागून हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागो सोदता तुमी ऑनलायन क्लासीस म्हणटाय जाल्यार तुमगे सगळे पयलीं जागे घालय आनी मागीर ते एनकरेज कराय करपाक. नाजाल्यार एशको लायट फेलियर जालें जाल्यार स्टुडंट्स एबसेंट पडटाय. इट्स युजलेस अटेंडिंग द ऑनलायन क्लासीस.